वेर्णा वाठारांत शेतकार काळंगाचें उत्पन्न करता। ह्या वर्सा काळंगाचें उत्पन्न बरें जाल्ल्यान शेतकऱ्यांच्या तोंडार हांसो दिसून येयलो। पूण वेर्णे वाठारांतल्या लोकांच्या काळंगाच्या उत्पन्नाक लागून तांचो हो मुखेल वेवसाय जाला। तशेंच वेर्णाचे शेतकार भाजी उत्पन्ना वांगडाच काळंगाचें लेगीत उत्पन्न करतात। ह्या काळंगाची मागणी आतां खूब आसा। ह्या वेवसाया वयल्यान शेतकऱ्यांचो आर्थीक नजरेन दिसावडो सुट्टा अशें वेर्णेच्या शेतकऱ्यांनी सांगलें। एक्चुअली आम पयले नोव्हेंबरा फर्स्ट विकाक आता लेपार्ड मातशें बेगीन जाला। ऑक्टोबरा 24 भाशेन गायले आनी ते ल्हान आसता मातशें तांकां अशें करून शिंपप बी करून मातशें मात तें हें करपा जाय। मागीर सुमरा जात बेलो येता वयर सोदता ताका मागीर सायडीच्यान आळ काडपा जाय आनी शेण घालपा जाय। ती थोडें सारें घाताय मिक्सिंग करून आनी शेण चड घाताय। शेण घायल म्हणटकीर मागीर ते अशें करून लांब बेल येताय। बेल हिंगसान सुमार इतल्या मुखार पावतरी मागीर ताका अशें करून येता तोर येता ल्हानशें अशें करून येता। तरी मागीर तें वाड उदक घातरी मागीर वाडून मागीर मोठ जाता तें काणींग जाता। मागीर 1-2 म्हयने 10 दिसान ना 5-7-8 दिसान 2 म्हयने 7-8 दिसान जाता बरें तयार जाता काणींग खावपा मेळटा। सकाळीं 6 जाच फुडें उठोन काणंग आमी एकठांय कोताय काडटाय आनी मोटरसायकलान व्हरून नाजाल्यार रिक्षाचेर व्हरून घाताय आनी हायवेचेर घाताय। आनी जायतो लोक पयसू बी येता आनी म्हणटा गांवठी म्हूण लोक रोकडो काणून घेवन वयताय घेताय आनी लोक म्हणटाय बरी येता बी हें खावपाकूय बरें लागताय आनी गांवचे म्हणटरी मातशें आनी हें कोताय लोक खावपा सोदताय। सारें मागीर बी हाडटा जाल्यार मागीर आमी गव्हर्मेंट हें कोता सारें सबसिडी बी दिता आमकां सबसिडी मेळटा गव्हर्मेंटाची। आनी कितें अशें करून पिडारो बी जाल्यार कितें हेल्प केलो गेले ते पास जावन पिड्यार जाल्यार गव्हर्मेंटान हेल्प केल्लो मातशें। जायते अशें करून आमगेले जायते शेतकार बी आहात जायते कडेन तेंच्यान अशें करून करपा जाय आपल्या थिंग मेट्टे भाशेन स्वाद आहा ते भाशेन करपाचें आनी गोंयकारांक दाखोवपा जाय आमचे कडेन जाता अशें करून पिकोवन वेपार करून दाखोवपा जाय।